ना आता आपयला पळयता तुम्ही कोणाक सपोर्ट हे करता तुमच्या तेका हांवें पयलीं चाला न्ही बाबूशाचे पेनल आमी बाबुशा कडेन तुमचे उलोवप बीन जाला जालो इलेक्शन हय न्यू फेसीस बीन सर न्यू फेसीस आतां तेच आतां पळोवया आतां न्यू फेसीस कोण आसा कितें कळटलें सो थोड्या त्या न्यू फेसिसान तुमचें नाव भायर सरतलें काय तुमी ओल्ड फेसिसान सगळेच न्यू फेसीस सांगू ना न्ही सो old ओल्ड आणि new फेसिसान झाले. सो तुमकां होप अजून तुमचें नाव आसतलें तुमचे जे पयलींचे बाबूशा वांगडा रायवली जाल्ले ते काबार जातले काय पळय पॉलिटिशियन वोट सकयल आसात हांव बाबुशा कडेन पयलीं आमदार जावच्या पयलीं पासून आमी फ्रेंड मदीं कितें एक मिसअंडरस्टँडींग जावन हें जाल्लें नाल्यार आमी सदांच तेच्याच पॅनलाक बाबुशा तुमच्या पॅनलाकूच हांव कावन्सिलर जालो निवडून येवन तेणें म्हाका दोनदा मेयरूय केलो आनी आमी सदांच ते बरो आसा अशेंय गजाल येता न्ही की ते तुमच्या नांवाच्या प्लेसीर तुमच्या चेड्याचें नांव घालूं शकता म्हणून आतां अजुनूय कांय फायनल जावना सो पूण तुमच्या चेड्याक चान्स दीत जाल्यार तुमी तो तेका इंट्रस्ट ना रावपाचो ताका इंट्रस्ट ना तो म्हणटा आपल्याक नाका पॉलिटिक्स नाका पूण तेजे कडेन उलोवप बीन जाल्लें अशें कोणा कडेन? बाबुशाचे चेड्या कडेन तुमच्या चेड्या कडेन उलोवप जाल्लें फाटीं तेन्ना लास्ट इलेक्शनाक जाल्लें ह्या कितें इफ यू नॉट गेट टिकीट देन तुम्ही कितें म्हाजें स्टँड पयलींच क्लियर करा तिकेट मेळूं ना मेळूं हांव बाबुशा बरो आसा उत्पन्न दत्तप्रसाद वांगडा येयले पळय हाचेर तुमचें कितें कशें तरेन पळयता पण ते सदांच वांगडा लास्ट इलेक्शनाक बरोबर जातलें न्ही तें व्हडलो फरक कांय पडपाक ना